नमस्कार. गोवा मिड डे अपर्णा बडीगराचो येवकार. खबरो विस्तारान. फोण्या उसगांव आणि पणजे चिमला दोन ॲक्सिडेंटांनी दोगां गेली. सांताक्रूज चिमला जंक्शनार सकाळी कदंबा सायकलीक मोकली. ॲक्सिडेंटान चिमलाचो सायकलवालो देव मांडोळकार गेलो. कदंबा ड्रायव्हराक ओल्ड गोवा पुलिसांनी ताब्यान घेवन मेडिकलाक धाडला. ते जंक्शनूच खंय अपघाती ते वटेन उसगांव नेसलेगडे हिट अँड रन केस. अलका देसाय म्हणटा ते 44 वर्साच्या बायलेक मारली. उपद्रवी पीएफआयचे सुवातीचेर गोय धरून 11 राज्यांनी मध्यानराती धाडी. 100 वयर फुडारी वावुरप्यांक अटक. आतंकवाद, टेरर फंडिंग, ट्रेनिंग, कट्टरवादाक लागून ईडी, पोलीस, एटीएस, एनआयएची ॲक्शन. कारवायेन 200 वयर एनआयए अधिकारी. घरमंत्री अमित शाहान उचेली सेक्युरिटी बसका घेतली. धाडीचेर देखरेखीक खासा कमांड सेंटर. वास्को बायणा एनआयएची फातोडेर धाड. दुबावितांक हाताक लागलो ना. दस्तावेज जप्त. गोंयांतल्या बांगलादेशीचेर एटीएसाची नदर. बेकायदेशीर रावपी आतां मेरेन 22 बांगलादेशीक एटीएसान उखल्ल्यात. सांखळे, वाळपय, दिवचले, वारखा आनी कोलवाळे एटीएसान धाडी घाल्यात. सगळ्या स्क्रॅप यार्डांनी काम करताले. तांच्याकडे आधार कार्डां आसात. विदेश वेव्हार खात्या वरवीं बांगलादेशाक संपर्क करून हे फामिलींची बांगलादेशी पाळामुळां उस्तप चल्ल्यात. फाटले 2 म्हयने एटीएस गोंयांत बांगलादेशींचेर नजर दवरून आशिल्ले. गोंयांत ना म्हळ्यार 22 बांगलादेशींक एटीएसान उखल्ले. 10 वर्सां वयर गोंयांत ती स्क्रॅपयार्डाचो धंदो करतात. चडशे बांगलादेशी उत्तर गोंयांत मेळ्ळ्या. जो बिलाल अनवर आखोन आसा तो जवळ जवळ फाटली 12 वर्सां गोंयांत स्क्रॅपाचो बिझनस करता. तेजें आधार कार्ड आनी वोटींग कार्ड जर पळोवपाक गेलें जाल्यार आधार कार्ड, वोटींग कार्ड बेंगलोरचें आसा म्हणून सांगता तो. आनी एन्क्वायरीन अशें कळ्ळें की तेजो बापूय खंय बांगलादेशी म्हणून प्रूव जाला. पण जेन्ना आमी हांगासून प्रत्यक्षान जेन्ना स्क्रॅप यार्डान जेन्ना आमी हांगासर येयले आनी पळयलें तेन्ना जवळ जवळ तुम्ही म्हाज्या फाटल्यान ते स्क्रॅप यार्ड पळोवंक शकता की हांगासर जवळ जवळ 10 रूम आसा आनी रुमाक लॉक खंयच्याच केल्लें ना. कोलवाळे बांगलादेशी जोडपें. वारका 6 जाणांची बांगलादेशी फामील. सांखळे 5 जाणांची बांगलादेशी फामील. दिवचले 4 जाणांची बांगलादेशी फामील. वाळपय 5 जाणांची बांगलादेशी फामील. सुत्रां सांगता ते प्रमाण तांचे कडेन भारताची आधार कार्डां आसात. एकल्या कडेन तर गोंयच्या पत्त्यावेले डॉक्युमेंटय आसात. आनीक बांगलादेशींक सोदपाचें काम चालू. तांकां डिपोर्ट करपाचें काम खंय चालू आसा. ये लोग किसी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है. दे आर नॉट इन्वॉल्व इन एंटी सोशल. ऐसा अभी तक तो रिकॉर्ड पे नहीं आया है, बट अगर आएगा तो डेफिनेटली उसमें हम कार्रवाई करेंगे. बट एज फॉरेनर्स एक्ट तो आपको अगर आना है वैलिड पासपोर्ट और वैलिड वीज़ा होना चाहिए. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. इंटरस्टेट संघटीत गुन्यांवकारी ड्रग्स नेक्ससाच्यो नाड्यो आळोवंक पुलिसांची इंटरस्टेट स्ट्रॅटेजी. गोंय पुलिशेची शेजार राज्या बरोबर आंतरराज्य सहयोग बसका जाली. बसकेन महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगण, गुजरात आनी ओडिशाच्या पुलिसांचे ड्रग्स आड ॲक्शन आनी स्ट्रॅटेजीचेर उलोवप जाला. आंतरराज्य ड्रग्स नेक्सस मोडून काडूंक ही बसका म्हूण डीजीपी प्रुडंटा कडेन उलयलो. So primarily objective of this meeting was to develop coordination mechanism with the state police forces so that we can effectively deal with the drug peddlers, drug mafia, drug cartels, and share intelligence with each other. If the criminal operating in Goa is involved somewhere else in Hyderabad, and that would basically strengthen the elimination so that if he gets bail in the case of Goa, then he would be engaged in the Andhra Pradesh case or Maharashtra case or any other state's case. So this way they will be engaged in this matter, and at the same time there are number of legal processes which needs to be served in other states, like summons, warrants, orders, detention orders, PIT and DPS orders. So we discussed that also, and also various concealment methods. Like a new trend is emerging that drugs are received through parcels and registered AD letters. Certain drugs which are just perforated kind of bloating paper, and they can be sent through a solid packet which can be sent as a parcel. So all these kinds of issues were discussed. एका राज्यान डार्क वेब वापरून चलपी ड्रग्साच्या धंद्याविषयी माहिती दिल्या.
ताचोय खंय नेक्सस मोडपाक उपेग जातलो. In one of the case studies, one officer mentioned about drug dealing on the darknet. Darknet. Yeah. So we have asked for detail so that we can share it with our officers. And it is very difficult to prevent dealings on the darknet because complex digital processes are involved. You are not aware from where the dealing is being done. So you have to do lot of backward work, go through the digital routers. But any such case has been the No, there darknet was case one case, in- darknet case, where in one Goa. officer belongs to a particular state. Straight up. So we have requested them to share so that we can also develop intelligence. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. हायकोर्टाक रस्त्यावेल्या फोंडकुलांचो हुस्को. कोर्टाची सरकार, कंत्राटदार, कंपन्यो आनी बाकीच्या अधिकाऱ्यांक 4 सप्तकां भितर मुखेल रस्त्यावेली फोंडकुलां भरून रस्तो रिपेर करूंक अर्द. पत्रादेवी मडगांव हायवे अटल सेतू सकल पणजी बस स्टँडावेलो रोड, पणजी बस स्टँड ते नवो पाटो पुला मेरेनचो रस्तो, करासवाडा दिवचले आनी हेर मुखेल रस्त्यांचे रिपेराच्या अर्दीन आस्पाव. The High Court has directed Goa government and the contractor companies to fill potholes from Patradevi till Margaon on the National Highway 66 within 4 weeks. The High Court has also directed to fill potholes on all the major roads across Goa. The concerned superintending engineers are directed to file compliance report after 4 weeks. Mukesh Kumar for Prudent. चर्चिलाचो पूत साव्यो GFAचो अध्यक्ष जावपाच्या तयारी. चर्चिल म्हणटा क्लबाचो तेंको आसा. AIFFचो नवो अध्यक्ष चौबे गोंयांत पावलो. ताका वालंकाचो येवकार. चौबे मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळो. प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री उरचो म्हूण चर्चिलाची इच्छा. ताका मजत करूंक तो कितेंय करूंक तयार. 8 जाणांक BJPन हाडले. ताचेर चर्चिलाक विचारले तेन्ना ताची ही जाप. प्रमोद सावंत खंय बरो मनीस. तो मुख्यमंत्री उरचो म्हूण चर्चिल कितेंय करूंक तयार. 8 जाणांच्या BJP एंट्रीचेर चर्चिलाच्यो बिंदास जापो. 8 आमदार जे BJPन गेले अशें म्हणटा की तुमी तितून मास्टर मायंड आशिल्ले अशें कितें आसा तितून. तूं म्हणत रे कितें म्हणटा हांव कितें म्हणटलो पण तुमचो कितें हात आसा तितून. हांव कितें म्हणटलो तूं म्हणत जाल्यार हांव कितें सांग. पण तुमी तुमचो कितें हात आसा. अरे हांव आतां नासतना तूं म्हणत जाल्यार हांव कितें म्हणत तुका. तुमकां कितें दिसता सर हाव यू लुक एट दीस. 8 आमदार BJPन गेले ते कितें 8 आमदार BJPन गेले. ते बरें जाले काय वायट जाले. चर्चेल जाल्यार पळय म्हटलो आयक तुगेलें कितें तें म्हज्यान सांगपा जायना. मुगे कितें जाय ते केलें तें तेंगे डिसिजन. इज नॉट माय डिसिजन. पण CMांक तुवें सांबाळला. हांव आजी न्हू आनी हालें CM बार सुद्दां आसतलो. CM इज अ गूड पर्सन आनी बारीक समाजा म्हूण तेका म्हाका मुगे तेका फूल सापोर्ट आहा. पूण हांवें कसलोच तेका हांवें सापोर्ट केला. हांवें एक चॅरमॅनशीप घेवना, मिनिस्ट्री घेवना, कांय केलें नाय. डेव्हलप केला खूब आनी म्हाका खूब हेल्प केलें. चर्चिलाचो पूत खंय GFA वेंचणूक लढपाक सोदता. सगळ्या बसपाचें बोती मागीर पडलें. पूण तुजें गो हेड आहा काय तुम्ही president आशिल्ले, so- जाता जाल्यार म्हणजे ना कितें म्हणून तूं कोणाक ना म्हणला ना म्हणून सांगला. पूण तूं रेडी आहा. हय रेडी आहा जावचो या मरे. पूण चर्चिल सांगल्या बगर ते क्लबूय फुडें येवचें ना न्हू. तें आहा न्हू ताका क्लब लागून. आसतलें. इतले मजगतीं AIFFचो अध्यक्ष कल्याण चौबे गोंयांत पावलो. ताका वालंका आलेमावान दाबोळे वचून येवकार दिलो. कल्याण चौबे मुख्यमंत्र्याकय मेळ्ळो. GFAचो आदलो अध्यक्ष चर्चिल आलेमा हेणी म्हणलां की तेजो खंय चलो सावयो आलेमा हो खंय GFAची इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक सोदता. चर्चिल म्हणटा की समज तो कॉन्टेस्ट करपाक सोदता जाल्यार आपूण ताका ना म्हणपाना आनी क्लब आसा ते तांकां सपोर्ट करतले. फुडें तो जे 8 आमदार काँग्रेसच्या BJP तेजेर म्हणटा की ताजो आपलो कांयच हात ना म्हणून. फुडें तिणें अशेंय म्हणलां की CMान फूल टर्म कंप्लीट करचो म्हणून आपूण जाय तें करतलो म्हणून. प्रुडंटा खातीर शिरीश. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक. पळत रावात प्रुडंट. बेकायदेशीर गजाली गाळाबंद घालूंक जेटी पॉलिसी जाय. लोकांच्या मनात पॉलिसी विशीं प्रश्न आसल्यार
उलोवन सोडोवचे म्हूण पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे उलयला. हाय एंड पर्यटक हाडटले जाल्यार गोल्फ कोर्सा सारकेले प्रकल्पय जाय. पॉलिसीन लिपोवपा सारकें कांयच ना. कांय पंचायती टुरिस्ट इन्फॉर्मेशन केंद्राक ट्रेड लायसन्स दिवंक फाटीफुडें करता. पर्यटन मंत्री पॉलिसीचेर डिबेटीर तयार. JT policy is a very clear policy for us to mandate certain regulations. आज जे इलिगॅलिटीज जातात तातूंत सारकें ट्रान्सपरन्सी हाडप आनी काम करप. जंय आमकां आतां बोटी वॉटर स्पोर्ट्स जावं JT टच एंड गो जावं कितें चल्लां तुका सगळ्यांक खबर आसा. शेवटी एक्सपिरियन्स ऑफ अ टुरिस्ट इज डिफरंट आनी JT पॉलिसी आमी अजून इम्प्लिमेंट करूं ना. कलंगूट पंचायत नाल्यार खंयचेय रांपोणकार भाव जावं कोण जावं तांचे समज विचार आसा. आमी पॉलिसी पब्लिका खातीर ओपिनियन सजेशनाक दवरिल्ली आसा. We have opened that policy to call for suggestions, call for inputs. But as stakeholder, we are asking you to come together and suggest. Oppose करपा जाय म्हण केलें. I am ready for an open debate with the people who want to ask that तेजे wrong information माध्यमांतल्यान जे करूंक सोदता, it is wrong. And when we are talking about this, let them first put all their objections, suggestions to the policy which we have kept open. We will have a round of meeting with every stakeholder who will put his comment suggestions. We will if required talk one to one कित्याक आमकां कांय लिपोवपाचें ना आनी कांय दुसरें करपाचें ना. टुरिजम समज इकॉनॉमिका खातीर इम्पॉर्टंट आसा. फाल्यां समज गोल्फ कोर्स येवपा जाय जाल्यार नवे येवपा जाय टू एट्रॅक्ट हाय एंड टुरिस्ट जाल्यार वी हॅव टू एन्श्योर दॅट वी आर गिवींग दॅट. मांद्र्या आमी आशवे पार्किंग केलें और अंजुना आमी पार्किंग तयार केलें. टुरिस्ट इन्फॉर्मेशन काउंटर्स काडले. आज पर्यंत पंचायती कडल्यान ट्रेड लायसन्स कित्याक मेळना फॉर दॅट. पंचायत अशें कितें आसा जे ओडोवन थंय दवरले ती एक्टिविटी स्टार्ट जायना. इट इज इनकम टू द गव्हर्मेंट एंड फॅसिलिटी टू द टुरिस्ट. पंचायतीचो विशय न्ही की तांणी थंय हेल्प करपाचो आमकां. येता त्या सिजनाक न्यू टुरिजम सर्विसीस इन्फॉर्मेशन काउंटर्स जी सेवा सुविधा पर्यटकाक जाय ती दिवपाक जेन्ना वतले तेन्ना सगळ्यांचो हातूंत हातभार आसतलो आनी वी विल अगेन टॉक टू देम. सध्या मंत्रिमंडळान कांयच बदल ना. मतदारसंघाच्या उदरगतीक अटी विणे BJP एंट्री. मुरगांवचो आमदार संकल्प आनी सळगांवचो केदार दोगूय उलोवन दाखयतात. दोगूय राती दिल्ली सावन गोंयान लँड. बाकीच्या मंगळाराच आयिल्ले. पक्षश्रेष्ठीक खंय मेळ्ळे. 8 आमदारांच्या एंट्रीन BJP आनी घट जाल्या. लोकसभेक खंय दोनूय खासदार BJPचेच. आमी 8 आमदार आसात तेन्ना स्ट्रॉंग जाल्लेली आसा. तेन्ना आमकां दुबाव ना कित्याक दोनूय सीट जे आसा पार्लमेंटाचे साऊथ गोवा नॉर्थ गोवा 100% भारतीय जनता पार्टी जिखता. सर खंय तरी नांव येता जे तुमकां एक मिनिस्ट्री पडूंक शकता जावं कॅबिनेट चेंज जावंक शकता हाजेर कितें डिस्कशन. आनी अजून पर्यंत तसलो कांयच ना इशू ना. आनी जे डिसिजन आसा ते पार्टी हायकमांड घेतले. कित्याक आमी आयज पार्टीन जॉयन जाल्लेले आसा. हांव जावन जाल्ले आसा बाकीचे आमी सांगता पार्टी अनकंडिशनली जाल्लेले आसा आनी फक्त एकूच धरून कितें आमचे बाबा मुर्मुगांवचे हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे डेव्हलपमेंटा खातीर हांव फुडें सांगता. सगळे अनकंडिशनली जॉईन झालेले आसा. ताका विचारलो तशें ते मिनिस्ट्रीचे रीच शब्दाचे कांय डिस्कशन जालेलें ना. फक्त पार्टी हेडाक आनी नॅशनल लिडर्स कोण आनी ताका मेळपाक घेतले ताका मेळून आयले. सर आतां तुमी BJP जॉईन जालेले आसा. आतां आमी पळयलां की खंय तरी देर आर एजिटेशन एंड ऑल दॅट. What do you want to tell your people? How do you feel today after you have joined the BJP? You will meet each and every section of the people. सांगलें कितें जेन्युइन इश्यूज आसलेले कित्याक लागून आमकां जॉइन जावचें पडलें आनी तांकां मेळून सगळें डिस्कशन करून तांकां आमी एवरी वन स्वाभावीक आसा थोडे जाण दुखावल्ले आसा तांकां आमी सगळ्यांनी मेळून आमी तांकां सांगतले. अविश्वास थारावाच्या निकालाक 24 वरां आसतना घनश्याम शिरोडकरान मडगांवा नगराध्यक्ष पदाचो राजिनामो दिलो. रजांव खंय खाजगी फातोर्डा फॉवर्ड आनी BJP नगरसेवकाच्या 15 जाणांच्या तेंक्यार फाटल्या सप्तकांत घनश्याम नगराध्यक्ष जाल्लो. 24 वरांत BJP वाले घुवन दिगंबराच्या पॅनला बरोबर दामोदर शिरोडकराच्या गळ्यान माळ पडिल्ल्यान जमा. जेन्ना ही इलेक्शनां जाता निवडून हाडपाक ह्या खुर्चेर कोणाक बसोवपाक जाय सिक्रेट वोट जाता आनी ह्या खुर्चे वयलो कोणाक जर काडपाक जाय शो ऑफ हँड जाता. हे कायद्यान कशें कितें घडटा ह्या कायद्यान कशें हें आसूं जायना. बसयतना जर तुका सिक्रेट वोट आसा जाल्यार तुका काडटनाय सिक्रेट वोट आसूं जाय. हाल्ली तांच्यांनी एक 4 दिसां पयलीं कितें तरी अमेंडमेंट केला. हांव हे बिहाफ ऑफ ऑल द कावन्सिल्स 13 कावन्सिलाच्या बाबतींत उलयतां. सगळ्यांक हे फुडें त्रास जातले ना जाल्यार
पर एक तांच्यांनी अमेंडमेंट फ्रेश केल्लो आसा हावजान. जो कोण नवो निवडून येता ताका कसलेंच प्रोटेक्शन ना. म्हजे सारको मनीस आतां निवडून आयला 4 दिसां पयलीं, म्हाका प्रोटेक्शन ना, म्हणजे नो कॉन्फिडन्स हाडूं जाता. पण तो जर नो कॉन्फिडन्स एकदां जर डिफीट जालो जाल्यार म्हाका 6 म्हयन्याक कोणाक काडूं मेळना. हे कशे कायदे जाल्यात, कसले म्हाका खंय तरी ह्या कायद्यान चुकलां अशें दिसता. जो कोण निवडून येतगर ताका बाबा 6 म्हयने काडूंक मेळना असो कायदो आसूं जाय. तेजेर डिस्क्वॉलिफिकेशन हाडपाचें, तें डिफीट जावपाचें आनी मागीर 6 म्हयने ताका कोणाच्यान हालोवपाक जायना असो कायदो ताणें तयार केल्लो आसा. खंय तरी चुकलां. सरकारानूय हाजे भितर लक्ष घालचें, हें पळोवचें खंय कितें. म्हाका म्हजे दृश्टीन जाय हें चुकिल्लें आसा खंय तरी. कारण कितें आसा तें सरकारान सोदचें पडटलें. हांवूय काय असो काय ओगी रावचो ना. हांवूय एक खंयचे काय कायद्याची कितें पद्दतीन म्हाका पावंडी चडची पडटली फुडें ताजेर विचार करतलो. सगळे गोंयच्या म्युनिसिपालिटीच्या इंट्रस्टान. चोला घाटार ट्रक आनी जड म्हालवाहू गाड्यांक एंट्री बंद. उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान ऑर्डर काडल्या. दत्तवाडी सांखळे जंक्शन, सांखळे PHC आनी होणा जंक्शन ते चोला घाटार गोंया बेळगांवच्या शिमे मेरेन जड गाडयांची येरादारी बंद दवरल्या. 19 मार्च मेरेन हो घाट जड म्हालवाहू गाड्यांक बंद आसतलो. घाटाचो रस्तो सारको करपाचें काम चल्लां. लिजार फ्लॅट दिता, पयशे दोबरात करता म्हूण वास्को 100 लोकांक तोपी घालपी नूर अहमदाक जामीन दिवपाचो न्ही. ताका खर ख्यास्त जाय म्हूण तोपी पडिल्ले गुंतवणूकदार मागतात. इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेलान ताका नेपाळच्या शिमेर धरिल्लो. आतां पयशे वसूल जातले म्हूण लोकांक आशा. नूराक खंय मेकळो सोडचो न्ही. पुलिसेन नूर आनी ताच्या घरकान्नीचेर FIR केला. आतां जे फर्दर जे प्रोसिडींग इतल्याच म्हणटा की तेच्या अगेन्स्ट स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय. पुलिसान आनी डिले करपाक जायना. तो बेगीनचे बेगीन ते मॅटर कोर्टान वचोन कितें जाता आमचे काय रिकवरी करून आमकां पयशे मेळल्यात तितले आदार म्हणटा हांव. This is a very big day for us, and I request government to take strict action because whatever mistake he did, he should get punished. He should get punished so that next time he should think twice before doing these things. हम लोग अपनी होप पूरी तरह खो चुके थे, लेकिन एटलीस्ट अभी हमारी होप है. अभी बस हमारी गवर्नमेंट से, पुलिस डिपार्टमेंट से यही गुजारिश है कि उसको मतलब जितना हार्श से हार्श पनिशमेंट हो सकता है उसे दें, ताकि कोई दूसरा आदमी आगे ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचे कि किसी गरीब आदमी का पैसा लेके मारना, भागना. और हमारा जितना भी अमाउंट है, हमारी यही दरख्वास्त है कि वो जल्द से जल्द रिकवर कराया जाए. थोड़े लोग बोल रहे हैं कि इसको बेल मिल जाएगी, हाँ ऐसे बोल रहे. तो हम नहीं चाहते कि इसको बेल मिले या कुछ ऐसा कुछ हो जाए. इसके लिए हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कैसा ना कैसे करके जिस तरह नूर पकड़ा गया उसी तरह हमारे पैसे भी हमें मिल जाए. जे हे लोक हांगा जमले तांच्यांनी मागिल्लें आसा की गोवा पुलीस जे आसा हांच्यांनी खंय हे नूर अहमदाक कशेंच बेल दिवपाचें न्ही आनी ताजेर खंय कडी कारवाई करून ताका एक सजा दिवन जाता तितले बेगीन तांचे पयशे जे आसा ताजे कडेन ते रिकवर करचे अशें तांच्यांनी मागणी केल्ली आसा. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.